जेजू कोण तें आमकां आयज घोडेक आनिकूय स्पश्ट जालां आसतलें. बापान म्हणजे बाप देव म्हणून आमकां जेजून कळीत केल्लें आसा आनी तो पूत म्हणून ताणें सांगलां ताणें म्हाका धाडला. आनी आमी आयज आयकलां कित्याक लागून तो ह्या संवसारांत आयलो. कित्याक आमी देवाची भुरगीं जावन देवा सारकी आमी जियेनासलेल्या आनी पातकान हे परी जियेताल्या. पातक कितें करता आमकां लासून उडयता. देव आमकां खास लायना. पातक आमकां देवा सुरशिल्ली हळू हळू फुसलायता, फसयता आनी पयस करता. आनी आमी देवा सुरशिल्ली पयस गेली की ना मागीर पोत्तून ताका जोडोन जिवंक भोव कठीण जाता. देवान खूब प्रयत्न केले. अब्रामासून सगळे प्रवादी फुडारी धाडले तांकां, पूण कांयच सांगना. ताणें सांगलें हांव तुमचे भितर म्हजो आत्मो घालतलो आनी तुमकां तो शिकयतलो. तुमकां आनी भायल्यान शिकोवपाची गरज ना, वो कोणें सांगपाची गरज ना. पवित्र आत्मो तुमकां सांगतलो. तरी पूण तशें घडलें ना. आनी हाका लागून ताणें आपल्या पुताक धाडलो. आनी पुताचें तर आमी आयकना जाल्यार कोणाचें म्हणून आयकतले आमी. तो येवन ताणें आमकां दाखयल्लें आसा आनी ताचो पवित्र आत्मो आमचे सगळें आसा. आनी हे भाशेन भायल्यान आनी भितरल्यान तो आमकां सांगता. आतां हें उतर आमी ताचें आयकता. तें तर आमी शिंतिदान आयकल्लें जाल्यार आमचे प्रश्न पळय आसात, आमचे गोंदळ पळय आसात, ताका ते सुटावे मेळटात थिजर देवाच्या उतरांतल्यान. पूण हे भावार्थान आनी विस्वासान आमी आयकूंक जाय. तेन्नाच की आमी देवाची भुरगीं म्हणून जियेतल्या. नाजाल्यार आमकां जाय पळय तशें जियेता, संवसारीक जिवीत जियेता. आनी हे परी देवाची भुरगीं जावचें आसतना ह्या वदृशाची देंवचाराची भुरगीं जावन जियेता. आनी हाका लागून आमी बरें करिना, वायट करता. बरीं दिसताना आमी भायल्यान सगळें बरें आहा, पूण भितरल्यान आमी कुसलेलीं मनशां. कुसकेपण आमचें सगळें आसा. देवाचें आमचें सगळें जिवीत ना. आनी देवाचें जिवीत तर आमचें सगळें आसत जाल्यार हातून आमकां कळून येता की देवा सारकी आमी दुसऱ्यां पासत आमचो जीव खर्चितल्या. नाजाल्यार आमी आमचोच जीव वाचयता, दुसऱ्यांक आमी मारून उडयता. आनी ही तुळना आमी पळयल्ली आसा जेजूच्या जिवितान. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें म्हणून करया, कितें करया, एकदम सोंपें ताका आजीर जावया. तो आमचे भितर आसा, तो आमकां सगळें शिकयता, तो सगळें आमचें सगळें करता. आमकां करपाची गरज ना. आमी फकत ताका सहकार करूंक जाय. तो करतलो कितें करूंक जाय पळय तें तो जाणो. म्हणटूच ताचे जाणवाय ताचे शिकवणेंत आमचें जिवीत सारया. आनी सदांच जेजून आपलें जिवीत सारलें ते भाशेन आमी जेजूक आपलें जिवीत आमचें सगळें सारूंक रातची थोडो वेळ आनी सकाळची थोडो वेळ जेजूच्या एकवटान सारया. कित्याक ताका आमी एकवटले की ना तो बापाशी आपल्या कितें करूंक जाय तें करतलो आमचे उद्देशी, आमचे वरवीं. आनी हे परी ताच्या जिवितान आमी अदीक खोलायेन भाग घेतल्या. आनी ह्या दिसांनी तेंच तो आमकां दाखयत आसा. पळयात शेद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो. ताणें कितें म्हणलें, आमी जाणो की देव आमकां वाचयतलो म्हणून, पूण आमकां तर वाचयना जाल्यार आमी तरी पूण देवाचेर बावड धरतल्या. तुज्या देवाचेर न्हय, आमच्या देवाचेर. हें म्हत्वाचें. असले दृढ विचार आमचे मदें आसूंक जाय. आमी दोगमोगोंक फावना. तर आमी भयणीनो भावनो जेजूच्या एकवटान थोडो वेळ सारया. आनी हेच परी आमी रातची आनी सकाळची ताच्या एकवटान रावया. ताचें सगळें आमचें सगळें दवरया. आनी अदीक आनी अदीक ताच्या निर्मळपणान, पवित्रपणान आमी भाग घेतल्या. आनी हाका लागून आमी शांतीन, गोठायेन आनी आनंदान जियेतल्या. सगळीं जाणां आतां आमचे अशें उंचेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें सगळें कुडींत, मनांत, आत्म्यान, पांयांची बोट आसा थंयसर तान तकले मेरेन निर्विगोन येता. आमी ताचे सगळे रिग्या सुस्कार भायर सोडटना सगळी आमची चिंतना, भावना, चाल, आठवणी
आनी हेर आसा पळय तितलेंय ताचे सोबीत दवरया, जावं चिंतेसांव वो जावं आमचे मनोबोल, इंटेन्शन्स एंड एटिट्यूड्स, हें सगळें ताचे सोबीत दवरलें की ना सुस्कार भायर सोडटना तें नितोळ निर्मळ जावंकूच जाय, कित्याक तो ताचेर आशिर्वाद घालून भावार्थान आमी हे भाशेन जियेता म्हणटोच आमचें जिवीत तो आपल्या जिवितान अदीक नेटून हाडटलो, कित्याक आमी ताचे सांदे. जेसू आर्गां आनी दिनवास तुका, कित्याक तूं इतलें आमचे पासत कोत्ताय आनी आमचे उद्देशी सगल्या लोकांकूय हो फायदो मेळटलो म्हणून खात्री आसा.